दिवचलच्या शांतादुर्गा उच्च माध्यमिक विद्यालयात स्प्रे मारिल्ल्यान 12 चलया विद्यार्थ्यांक श्वासाचो त्रास जावपाक लागिल्ल्यान तांकां हॉस्पिटलांत दाखल केल्ली। तातूंतल्या 9 विद्यार्थ्यांक फुडल्या उपचारा खातीर म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडिल्ली। हे प्रकरणा उपरांत अदीक चवकशी केल्या उपरांत प्रकरण भायर सरले। हो स्प्रे मारपी 4 भुरग्यांची वळख पटल्या। असोच प्रकार खंय आदीं घडिल्लो, मात बेहेस्तारा जाल्लो हो प्रकार चडार पडलो। ह्या प्रकरणात ज्या 14 भुरग्यांनी हे काम केलां तांचेर थेट एक्शन घेवपाक मेळना, कारण ते मायनर। आता व्यवस्थापन मंडळ शिस्तभंग समिती वरवीं एक अहवाल तयार करून तो पुलिसांक दितले। ह्या अहवाला उपरांत पुलीस फुडली कारवाय थारायतले। मजगती हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत थळावो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये म्हापशा जिल्लो हॉस्पिटलांत भुरग्यांची वासपूस करपाक पावलो। चलया विद्यार्थी आता आउट ऑफ डेंजर आसात, मात ह्या प्रकरणाची आपूण खोलायेन चवकशी करतलो अशें शेटयेन गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगले। हे ऍक्च्युली प्रकरण कशें आसा न्ही, आज आमच्या भुरग्यांक जेन्ना क्लासरूम चालू आसलो तेन्ना तांकां तो स्प्रे कोणी तरी पेपर स्प्रे मारलो। म्हणजे इन्क्वायरी करून गेल्यार क्लासींतल्याच भुरग्यांनी आनी जी विंडो कडल्यान भायल्यानय आयलो म्हणटात तेन्ना मागीर भितरल्यानय आयलो। तांकां मागीर मातशें डिझी दिसपाक लागले, ब्रेथलेसनेस प्रॉब्लेम जावपाक लागलो, म्हणून तांकां सगळे आमचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बिचोले व्हेली। थंय ती 11 भुरगीं व्हेल्लीं, थंय 3 जाणां आसात, आतां ती बरीं आसात, हांव तांकां मेळ्ळां। आनी ही जी मातशी 9 जाणां जी हे आशिल्लीं, 8 जाणां, तांकां आजिलोन शिफ्ट केल्ली। सो आजिलोन हांव गेल्या बरोबर आमची ती मेडिकल सुपरिटेंडंट डॉक्टर वंदना धुमे आयली, आमचो फिजिशियन आशिल्लो डॉक्टर सुनील गावडे, आमचे कॅज्युअलिटी ऑफिसर आसले, तांकां सगळ्यांक चेक केली, एसेस केली। थोड्यांक मातशे ब्रिदिंगाचे प्रॉब्लेम आसले, ऑक्सिजन दिली, पण तांचे सगळे वायटल स्टेबल आसा, दे आर आउट ऑफ डेंजर म्हणटात तशें। बट मीन टायम हांव PI कडेन उलयलो, सगळ्यांचे ह्यांचे जेन्ना CHC तेंचे मेडिकल MLC केस केले, केस पेपर असतात 2, एक रुटीन केस पेपर आणि एक मेडिकल लिगल असतात। सो मेडिकल लिगल केस पेपर केले आणि PI सांगले की तू हे कर, इन्क्वायरी कर। सो PI हॅज इन्स्ट्रक्टेड द मॅनेजमेंट टू फॉर्म अ डिसिप्लिनरी कमिटी। ती कमिटी हे करतली, इन्क्वायरी करतली। आणि आता परत हांव मॅनेजमेंटाकडे उलयलो आला, तांच्यानी सांगले 4 भुरगे दे हांव टेंटेटिव्हली आयडेंटिफायड कळ्ळें। आनी हांच्यांनी अशें हे केल्ले, म्हणजे म्हाका फ्रायडे बारीकसो असो इन्सिडंट जाल्लो। सो मॅनेजमेंटान सांगलें तुमी यू हॅव टू बी व्हेरी स्ट्रिक्ट। सो मॅनेजमेंटान म्हाका एश्युअर केला की दे वील पुट अ कॅमेरा इन द क्लासरूम, आउटसाइड द क्लासरूम, दे वील टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन आणि डिसिप्लिनरी एक्शनाचो जो रिपोर्ट गावता कमिटीचो, तो रिपोर्ट आमी PIक धाडटले। मागीर PI विल टेक एक्शन। बट आय एम व्हेरी सिरियस अबाउट इट, कित्याक कशें आसा, हे एक बरी एज्युकेशन सोसायटीने अशें जावप, जंय हजारांनी भुरगीं येवप हे मान्य ना। आनी ताचेर म्हणटात ती हेचेर एक्शन, इन्क्वायरी डिटेल जावन एक्शन जावपाकूच जाय, त्या मताचो हांव आसा। भुरगीं सध्या आमचे आउट ऑफ डेंजर आसा, दॅट इज वन गुड पार्ट ऑफ इट। ओके, म्हणजे दोतोर प्रायमा फेसी पळयत जाल्यार मिस्चिव्हस भुरगे आसता तेंच्या कडल्यानूच हे जालो दिसता। अशेंच दिसता, प्रायमा फेसी म्हाका तशेंच दिसता। प्रायमा फेसी लुक्स लायक दॅट, मिस्चिव्हस भुरग्यांनीच केला कोणी तरी। येस डॉक्टर। दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा उच्च माध्यमिक विद्यालयात खवदळ घालपी अशी एक घडणूक आयज बिरेस्तारा दनपारा 12 वरांचेर घडली। ही घडणूक म्हळ्यार विद्यालयात वर्ग सुरू असताना 2 वर्गांतले मिळून 12 चलयो विद्यार्थ्यांक अचकीत चक्कर येवपाक लागली, तशेंच तांकां श्वास घेवपाक त्रास जावपाक लागलो। शिक्षकांक ही खबर कळटकीच तांचेर आकांत आयलो। शिक्षकांनी बेगोबेग हालचाल करून ह्या विद्यार्थ्यांक दिवचलच्या भलायकी केंद्रात व्हेले। थंय तांचेर उपचार केले उपरांत 10 विद्यार्थ्यांक चड त्रास जाता अशें दिसून आयलें। उपरांत ह्या 10 विद्यार्थ्यांक म्हापशेच्या जिल्लो इस्पितळांत व्हेले, थंय तांचेर उपचार सुरू केले। हे घडणुकेची खबर कळटकीच दिवचलचे पुलीस विद्यालयात आयले, तांच्यांनी तपास सुरू केलो। मजगती ह्या प्रकरणाची व्यवस्थापन मंडळान गंभीरतायेन दखल घेतल्या। ह्या प्रकरणात कारवाय करपाचे संकेत व्यवस्थापन मंडळा कडल्यान कळ्ळे। दुसरे वाटेन ही घडणूक कळटकीच पालकांनी विद्यालया कडेन गर्दी केली। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करून दोशी आशिल्ल्यांचेर कडक कारवाई करची अशी मागणी तांच्यांनी केल्या। जाल्यार ह्या प्रकरणात दोशी आशिल्ल्यांक निलंबित करपाचो निर्णय सध्या तरी व्यवस्थापन मंडळान घेतला।
फाल्यां मेरेन वेवस्थापन मंडळाचो निर्णय कळटलो. मजगती म्हापशेच्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आशिल्ल्या 10 पैकी 8 भुरग्यांक डिस्चार्ज दिला अशी माहिती मेळ्ळ्या. जाल्यार दिवचलच्या भलायकी केंद्रात आशिल्ल्या 2 विद्यार्थ्यांक दनपाराच डिस्चार्ज दिल्लो. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत.